संस्कृत मोगी म्हणजे मोगाळ भाव आणि भयणानो, हांव पळयतालो की म्हज्या समोर संस्कृत टिचर्स वेगवेगळ्या हायस्कुलांतले आसात आनी संस्कृत स्टुडंट्स जे स्वता संस्कृत शिकतात. सगळ्यात पयली हांव सगळे जाण संस्कृत शिकता तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्या खातीर नेटात ताळयो वाजोवच्यो. आयच्या ह्या ई युगात आमी जाका म्हणटा संस्कृत शिकप हें तशें खूब कमी जाल्लें आसा आनी तितून सुद्दां तांच्यांनी संस्कृत शिकपाचो जो ध्यास घेतला आनी आपूण संस्कृत शिकतलो हें खरोखरूच एप्रिसिएटींग आसा. आमी बरेचशे फावटी म्हणजे सगळे जाण पळयता की नवीन कितें तरी शिकतले म्हणजे इनोव्हेशन टॅक्नोलॉजी किंवा आतां सोशल मिडियाचेर नवीन आयिल्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे शिकपा खातीर वता. पण एके दृश्टींतल्यान आमचे भुरगे संस्कृत शिकपा खातीरूय वता हें एप्रिसिएटींग आसा. बालाजीन सांगले त्या प्रमाणे हे पयलेच फावटी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे बालाजी शेणोय डायरेक्टर जाल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात काम लोकांच्या समोर येवपाक लागलां. हांव ताकाय कॉंग्रेच्युलेट करता की अशा पद्दतीन आमी खऱ्या अर्थात ह्या डिपार्टमेंटाक न्याय दिवपाक लागला. म्हणजे एकदां जर पळयत जाल्यार आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कोणाकूच नाका अशेंय बरेचशे जाण म्हणटात, पण कोणाकूच नाका ती डिपार्टमेंटाक एकदां मुख्यमंत्र्या कडेन आसता. बट त्या डिपार्टमेंटाचो सुद्दां कसो बरो उपयोग करप आनी त्या लोकां खातीर कितलो बरो उपयोग करप हें म्हज्या डिपार्टमेंटान दाखोवन दिला. तो म्हाज्या खातीर गर्व आसा. हांव म्हणटलो की आयज लायिल्ले भायर लायिल्ले एक्झिबिशन्स हे जर पळयत जाल्यार मॅन्युस्क्रिप्ट आनी संस्कृताचो उल्लेख म्हणजे बऱ्याचशा जाणांक आमी पोर्तुगीज भाशेचो उल्लेख डेफिनेटली करता आनी करचोय, हांव ना म्हणना. कारण आमचे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आर्कोलॉजिकल डॉक्युमेंट्स हे कितलेशेच पोर्तुगीज भाशेंतल्यान आसा. बट ताज्याय पयलीं संस्कृत भाशा ही गोंयांत अस्तित्वांत आशिल्ली आनी ती कितलेशाच पयलीं म्हणजे वेगवेगळ्या हाजो उल्लेख हो गोंयांत मेळटा. आतांच बालाजीन म्हटल्या त्या प्रमाणे जवळपास 3 कोटी सुमार हस्तलिखितां आमच्या कडेन आसा. भितरले 50 लाख आमी डॉक्युमेंट करपाक शकले. मॅन्युस्क्रिप्टाच्या बाबतींत आमी पळयता की जवळपास 30,000 मॅन्युस्क्रिप्ट आमी डॉक्युमेंट करपाक शकले जी आमकां लोकांनी दिली. तेजो भायर जें एक्झिबिशन लायलां तें पळयत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की आमी केन्नाच्यान गोंयचो आनी संस्कृताचो खूब लागचो आनी खूब मोठो असो डायरेक्टली संबंद आसा. हांव पळयतालो की त्याच बरोबर आमी स्टॅम्प्स वेगवेगळे जे आसा रमेश कुमारजी हांच्यांनी आपलो एक्झिबिशनांत आनीक भर घातलो. कारण खुबशे फावटी क्युरियोसिटी म्हणून भुरग्यांक अशा पद्दतीच्या स्टॅम्प म्हणजे कसल्या पद्दतीचे आसात केन्नाच्यान आसात ह्या एक्झिबिशनान आनीक तेंच्यांनी भर घातलो. त्या बद्दल हांव रमेश कुमारजी तुमचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता की जेंच्या मार्फत हें एक्झिबिशन पळोवपाचो आमकां सगळ्या जाणांक जो आसा पळय हो लाभ मेळ्ळो. हांव आयचो हो सेमिनार जेंच्यांनी हांगासर घेतलो ते चारूय जाणांचे फेलिसिटेशन्स म्हजे हस्ते जाले. तांच्यांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर संस्कृतांत तुमकां सगळ्या जाणांक मार्गदर्शन केलें. इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसलें. हांव तांकांय कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. कारण आयुर्वेद आनी संस्कृत हाजो खूब लागचो संबंद आसा. ताज्या खातीर तिगूय जाणां जीं आसा तांचो डायरेक्टली आयुर्वेदा कडेन संबंद आसा. तांच्यांनी संस्कृतांत आपली मागीर म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणा किंवा भितरलो स्पेशलायझेशन इन दॅट सब्जेक्ट हें कंप्लीट केल्लें आसा. पित्रे सर हे पयले ह्याच डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसल्या कारणानूय बी तांचो ह्या डिपार्टमेंटा कडेन लागच्यान खूब संबंद आसा. तांच्यांनी बी हें प्रिजर्वेशन करूंक दवरलां त्या बद्दल तेंचें खूब खूब अभिनंदन. हांव पळयतालो की गुरुजी महेश कापडीजी जे आयच्या युगांत आमच्या भुरग्यांक खूब बऱ्या पद्दतीचें ज्ञान दिवपाचें काम हे ह्या युगांत करता. हांव तांचें खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. कारण आयज आमी हो विशय जर पटोवन दितले आसत जाल्यार ताची थोरो नॉलेज आपल्याक आसल्या शिवाय जावपाक शकना. ताका थोरो नॉलेज ते सांबाळटा. आनी त्याच बरोबर संस्कृत साहित्याची सूची गोंयचो म्हाका दिसता ह्या पद्दतीचेंच पयलेंच पुस्तक आमी प्रकाशीत करपाक शकले. हाज्या पयलीं अशें डॉक्युमेंटेशन आमी केन्नाच करपाक शकले ना. दीस वील रिमेन फॉर द अनदर 50 years. केन्ना तरी फुडल्या 50 वर्सांनी अशाच पद्दतीन कोण तरी जेन्ना म्हणटा जो असो कार्यक्रम घेतलो तेन्ना महेशजी तुमची याद जी आसा पळय ही नक्कीच काडटले. कारण ह्या हातूंतय बी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हें खूब म्हत्वाचें आसा. डिपार्टमेंटाक म्हणजे दिसलेंच म्हणून जायना पण तें काम करपी मनीस लागता आनी तें काम करपी मनीस आसल्या शिवाय अशा पद्दतीचें काम जावपाक शकना. त्या खातीर तुमचेंय कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा हें ह्या विशयाक खूब म्हत्व आसा. आषाढाच्या पयल्या दिसा हो कार्यक्रम जो आसा हो हांगासर आयोजन केलो आनी आषाढाच्या पयल्या दिसाचें म्हत्व कालिदासान जें वर्णन केलां तेज्या प्रमाणे तुमी सांगलें. हांव जस्ट पळयतालो की कालिदासाचे पयलो मूळ श्लोक जो आसा आषाढस्थ प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानूम
वक्र क्रीडा प्रणिती गजब प्रेक्षणीय दर्दशे तंत्र सत्स्रस्य स्वप्न गुरु पयो बिंदू भिन्न वल्लवे वक्र प्रयंते प्राणी आणि इवम साधुने द्वंद्वो द्विधम. हांवें मुद्दामून थोडेशें प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे सारकें जावंक ना म्हाका खबर आहा, तरी सुद्दां हांवें हो मुद्दाम वाचला आणि त्याचा अनुवाद करता असताना म्हणजे त्यांनी म्हटला की पर्वताच्या माथ्याला चिकटून बसलेले आणि काठावर खेळणाऱ्या हत्तीसारख्या दिसणाऱ्या ढगाला यक्षाने पाहिले. पर्वताच्या कड्यावरून गडगडासह खाली कोसळणाऱ्या पावसाच्या जड थोंबानी जणू एखाद्या विराहात असलेल्या प्रियकराप्रमाणे तो ढग घुमत होता. हे वर्णन केला पावसाचे, कारण आषाढाच्या ह्या पहिल्या दिसा खूप मोठ्या प्रमाणात गडगडाट म्हणजे ढग कोसळून पावस असो कोसळटालो. पण आयज आमकां तो दिसना. म्हणजे हांवें कित्याक सांगता, आज आमकां तें दिसना कारण फुडें येवपी संकट हें आमच्या तकलेंत आतां येवपाक जाय आणि तें संकट जें आसा हें खूब मोठें आसा. हें कित्याक हांव सांगता, तुमी जर पळयशात जाल्यार आमच्या मॅट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान पयल्या 5 जुनाच्यान पावस पडपाक जाय हें खरें म्हणजे मॅट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचें गणीत आशिल्लें आनी ताज्या प्रमाणे ते सांगताले आयज पावस पडटलो आनी 4 दिसांनी पडटलो आनी 5 दिसांनी पडटलो. बट तुमी पंचांग जर पळयलें म्हणजे दाते पंचांग जर पळयलें जाल्यार दाते पंचांगान क्लियर कट सांगलेलें पावस जो आसा हो अंदू 5 तारखेच्यान पडचो ना म्हणून. दाते पंचांगान सांगलेलें पावस जो आसा हो 22 तारखेच्यानूच पडटलो ह्या वर्साक, हें क्लियर आसा. तांच्यांनी दाते पंचांगात क्लियर कट सांगलेलें. म्हणून जरी कितलेंय म्हटलें आमी 5 तारखेच्यान पावस पडूं जाय, पयले दीस फक्त 5 तारखे दीस मातसो पडलो आनी जो गेलो आनी डायरेक्ट पावस परत 22 तारखेच्यान जो येयलो तो एक 8-10 दीस कंटिन्युअस उरलो. हांवें कित्याक सांगता, म्हणजे टोटल हाजें एनवायरॉमेंटाचें गणीत सुद्दां म्हणजे त्या पद्दतीन पंचांगान सांगलेल्या प्रमाणेच म्हणजे तें दिसून येता. आनी आज जो आमी अल निनो म्हणटा हो जर पंचांग डिटेल वाचीत जाल्यार अल निनोचें कंप्लिटली डिस्क्रिप्शन हें त्या पंचांगान पयलींच सांगिल्लें आसा. हें इतक्याच खातीर सांगलें हांवें, हें म्हणजे सामान्य मनीस जर वाचूंक गेलो तसो बींग एज अ आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हाजो संस्कृता कडेन बरोचसो लागच्यान संबंद आसा. पण हांवें सब्जेक्टूच म्हणजे तो आतां सायडीक उरल्या कारणान म्हाका खूब कठीण वता. पण हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की संस्कृत जे भुरगे शिकता ताच्या खातीर तेजो फ्युचरूय बी तसो खूब बरो आसा. म्हणजे तेंच्यांनी जर एक्सपर्टीज ती जाणवली जाल्यार ही एक्सपर्टीज फुडें व्हरता आसतना आयजूय बी संस्कृत पंडितांची गरज आसा. म्हणजे संस्कृत आनी आमी जाका म्हणटा आज इनोव्हेशन, टॅक्नॉलॉजी, मॅथमॅटिशियन किंवा रिसर्च ह्या सगळ्या सॅक्टरांत म्हणजे संस्कृताचोय तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. तो विशय घेवन फुडें वचप गरजेचें आसा. तो विशय अर्द्यार सोडून न्ही. म्हणजे आमी बरेचशे फावटी म्हणटा की संस्कृत तितक्या पुरतें शिकलो आसा न्ही, संस्कृतान पंडीत मेळून म्हणजे तातूंतल्यानूच फुडें आपूण जर तो विशय व्हेलो जाल्यार डेफिनेटली म्हणजे आमी म्हणटा तशें तेकाय तेजो खूब फुडार खूब बरो आसा. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी उलयता आसतना विरासत आनी विकास ह्यो दोनूय गोश्टी सातत्यान उलयता. विरासत म्हणजे कितें? आमच्या भारत देशात सांगलेली सगळी विरासत, सगळी हिस्ट्री ही आमी विकासाक फुडें जोडप ही गरजेची आशिल्ली. आनी ताकाच लागून आज म्हणजे तुमी जर पळयत, हांवें मुद्दामून प्रसादाक उलय म्हटलो. प्रसादाक तसो हिस्ट्रीच्या बद्दल म्हणजे ज्ञानूय आसा आनी आवडूय आसा. हांव दोनूय गजाली सांगता आनी सातत्यान तो ह्या विशयाचेर खूब बऱ्या पद्दतीन उलोवपाक शकता. जरी म्हणजे आयच्या प्रोटोकॉलान तेजें उलोवपाचें नासलें सुद्दां आसत जाल्यार हांवें मुद्दामून प्रसादाक उलय म्हूण सांगलें. ताज्या उपरांत म्हणजे तरी 5 मिनटाच्या त्याच्या भाशणांतल्यान तुमच्याय लक्षात आयलां आसतलें की प्रसादाची आवड ह्या सब्जेक्टाच्या बद्दल कितली आसा ती. आनी अशाच पद्दतीन म्हाका दिसता की नवीन भुरग्यांनी ह्या जर सब्जेक्टाची आवड दवरली आसत जाल्यार तांचो फ्युचर हो खूब ब्रायट आसतलो. आमी फाटल्या दिसांनी आमचे सगळे रिकॉर्ड्स काडटा आसतना आमी पळयता की मॅन्युस्क्रिप्ट आमकां खंय खंय दिसून येता. आमच्या मठ मंदीर ह्या ठिकाणी सगळी कडेन मॅन्युस्क्रिप्ट आमकां दिसून येता. वेगवेगळे कडेन म्हणजे हस्तलिखितां, गोंय स्वातंत्र्याच्या पयलींच्यो हस्तलिखितां मराठीत आसतल्यो, संस्कृतीत आसतल्यो, अशा वेगवेगळ्या लिखाणांनी आमकां त्यो दिसून येता. त्यो लागीं करपाचें काम म्हणजे डिपार्टमेंटांनी केलां. आनी हें सगळें करता आसतना म्हणजे हांव आजुनूय आव्हान करता की हस्तलिखितां ज्यांच्या कडेन आसा तांच्यांनी ती हस्तलिखितां ही आमच्या कडेन सुपूत करची, जेणे करून ती आमी प्रिजर्व करपाक शकतले. डेफिनेटली तेज्यो कॉपीज जाय जाल्यार आमी तुमकांय दिवपाक शकतले. आनी खंय तरी गव्हर्मेंटाच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान उरली आसत जाल्यार ती फुडें केन्ना तेजो रेफरन्स म्हणून तेजो यूज जावपाक शकता आनी ती यूज जावपा खातीरच आमी दवरपाक लागल्या. आनी हे जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कुंडयकर फॅमिली
हांच्यांनी आमकां अशा पद्दतीची हस्तलिखितां खूब मोठ्या प्रमाणात दिला. तांचोय हांव आभारी आसा, कारण तांच्यांनी ही हँडओव्हर केली. बरेचशे जाण कशे आहा ही हँडओव्हर करपाक पळयना. तांकां दिसता ते नो डावट इट इज अवर प्रॉपर्टी. ती तुमची प्रॉपर्टी आसूं आमी कांयच म्हणना, बट ती प्रॉपर्टी सांबाळून दवरप गरजेचें आसता. ती जर सांबाळून दवरली नासत जाल्यार ती खंय तरी लुप्त जावन वतली. म्हणून हांव गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की वेगवेगळ्या कडेन आशिल्ली अश्यो मनुस्क्रिप्ट हस्तलिखितां आमच्या कडेन जर दिली जाल्यार ताचो खूब बऱ्या पद्दतीचो उपयोग हो आमी करपाक शकतले. हे सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की गोंयांत वेगवेगळ्या शिलालेखाचेर संस्कृतान बरयल्लें आमकां आढळटा. आनी तेच तर म्हणजे गोंयांतले कदंबाचे राजदैवत सप्तकोटेश्वर हाजे वयर आशिल्ले वेगवेगळे शिलालेख आयजूय बी हे संस्कृतांत आसा. म्हाका सांगपा खातीर खूब बरें दिसता की सप्तकोटेश्वराचें टेंपल हें परत एकदां म्हणजे पुनर्निर्माण करून लोकार्पण करपाचो योग हो म्हाका मेळ्ळो. म्हणजे 350 वर्सांचें देवूळ आसा तशें मेनटेन करप खूब कठीण काम आशिल्लें, बट तें आमी आज मेनटेन करपाक शकले. हांव इवन दो म्हणजे गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठ हांच्याय कडेन अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे हे सांबाळून दवरलेली आसा. हांव तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आनी ट्रेडिशनल पद्दतीत म्हणजे आज पळयता की वैदीक गुरुकूल ट्रेडिशनल पद्दतीत तपोभुमीचेरूय बी अशा पद्दतीचें संस्कृतीचें शिक्षण दिता. कुंडय हांगासर दिता, बाकीचे कवळे हांगासर दिता. तांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सरकारा कडल्यान हे प्रमोट करपा खातीर ह्या अशा पद्दतीच्या जे ट्रेडिशनली जे शिक्षण दिता तांकांय बी सरकारान आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ग्रँट दिवपाक अंदूच्यानूच सुरवात केल्या. आनी ज्या निमित्तात की अशा पद्दतीचे भुरगे जे आसा शिक्षण घेवपाक शकतले. आमी संस्कृत टिचर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर दिताले. आमकां हाल्लीच की परमनंट टिचर दिवचे हाजो डिमांड कंटिन्युअसली आसा. बरेच संस्कृत टिचर दिता, पण हेजे लॅक्चर हे कंप्लिटली तितके जायनाशिल्ले. पण हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक म्हटलां की 3 स्कुलां किंवा 2 स्कुलां एकत्र करून तांचे लॅक्चर धरून निदान 3 स्कुलांक मेळून एक टिचर तरी दिवचो. अदरवायज जातलें कितें ना जाल्यार ते आपलो परमनन्सी जायना म्हणून वेगळे कडेन खंय तरी आपल्याक जॉब मेळटा म्हणून हे सोडून वतले आनी भुरगे जे शिकता ते शिकचे ना. म्हणून निदान 2-2-3 स्कुलां म्हणजे हांवें ऑलरेडी सुरू आसा. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन एंड सेक्रेटरी एड्युकेशन हांगासर आसा. दे विल कम अप वीथ अ स्कीम जेणे करून आमी ताका परमनंटली टिचर्स हे दिवपाचें थारायलां. थोड्या दिसाच्या भितर ती स्कीम ही येतली आनी जेणे करून तुमकांय ह्या पद्दतीचें मेळटलें. आयच्या ह्या दिसा हांव पळयता की सातत्या संस्कृत म्हटलें आमी म्हणटा की मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमकां ज्योतीश शास्त्र याद जाता. ताच्या पलीकडे म्हणजे कोण तरी जो ज्योतीश सांगता म्हणजे आयचे ज्योतिशी थोडेशे जाण जे आसता म्हणजे आयज खंय तरी हांव पेपरान एक पळयतालो ताका संस्कृत खबर आहा काय ना म्हाका जाणा कोण ते फक्त लोकांक सांग थोडे जाण जे आसता ते हांव अशें म्हणना की जो खरो पंडीत आसता तो डेफिनेटली ताका संस्कृत येवपाकूच जाय. ताज्या शिवाय तो ज्योतिशशास्त्र सांगूच शकचो ना. बट हाज्या खातीर म्हणजे संस्कृत इन आयुर्वेदा, संस्कृत ज्योतिष, संस्कृत मॅथमॅटिक्स, संस्कृत एस्ट्रॉनॉमी, फिलॉसॉफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, स्पिरिच्युअलिटी आनी मेडिसिन्स हे सुद्दां सब्जेक्ट जे आसा हे सगळे सब्जेक्ट हे ताका रिलेटेड आसा. म्हणून अशा पद्दतीचे जर शिकत जाल्यार ताका खूब मोठो हातूंतल्यान ते करपाक शकता. म्हणून आमी सातत्यात म्हणटा की हे सगळें जर कळटलें बेजीक जर कळटलें आसत जाल्यार संस्कृत कळप ही गरजेची आसा. आनी आमकां फुडल्या नॅक्स्ट जनरेशनाक अशा पद्दतीचें हें करप जाल्यार ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सर्वेक्षण, संकलन आनी संवर्धन ह्या तिनूय माध्यमांतल्यान ह्या मॅन्युस्क्रिप्ट आनी संस्कृत हाज्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी डॉक्युमेंटेशन डिजिटलायजेशन करपा खातीर हातांत घेतलां. नक्कीच आमी ते प्रिजर्व करतले, स्टडी करतले, इंटरप्रिंट करतले आनी ती नॉलेज सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो सदोदीत अशा पद्दतीचो प्रयत्न हो आसतलो हेंय सांगता हांव. म्हाका दिसता की ह्या हातूंतल्यान तुमची सगळ्यांची जनभागीदारी ही खूब म्हत्वाची आसा. तुम्ही जर ह्या पद्दतीच्या ज्या ज्या जाग्याचेर अशा पद्दतीच्यो संस्कृत किंवा मॅन्युस्क्रिप्ट ज्या ज्या जाग्यार मेळटा ते जर सरकारा बरोबर जनभागीदारीच्या माध्यमांतल्यान केले जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रचार आनी प्रसार करपाक शकतले. तुमी सगळ्या जाणांनी हाज्या खातीर फुडें येवचें हेंय तुमच्या खातीर मागता. आनी हें डॉक्युमेंटेशन डिजिटलायजेशन आनी प्रिजर्व हें जर करिना आसत जाल्यार नॅक्स्ट जनरेशना पर्यंत हें पावचें ना. म्हणून डॉक्युमेंटेशन डिजिटलायजेशन करपाची गरज आसा आनी तें पयले फावटी म्हाका दिसता आमी करपाक घेतला. गोंयच्या इतिहासांत 63 वर्सांच्या उपरांत हें काम आमच्या डिपार्टमेंट करता हें सांगता आसतना म्हाका खूब गर्व जाता. आजून पर्यंत अशा पद्दतीन ह्या डिपार्टमेंट म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटान किंवा सरकारान अशा पद्दतीचें काम करूंक नाशिल्लें. आमी सदांच म्हणटा की हय रस्ते, पूल, बिल्डींग सगळें बांदतले, बट ताच्या बरोबर हेंय तितकेच इम्पॉर्टंट आसा रस्त्यांच्याय बरोबर, कारण शेवटी आमचें कल्चर
हे जर टिकून उरलें आसत जाल्यारूच फुडल्या जनरेशना पर्यंत आमी संस्कृती फुडें व्हरपाक शकतले. म्हणूनय बी म्हणजे जितकें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आमी जे ते म्हणटा विकास जितको इम्पॉर्टंट आसा विरासतूय बी तितकीच इम्पॉर्टंट आसा. ती जपून दवरपाचें काम हें म्हजें सरकार करता हें सांगता आसतना म्हाका खूब करून खास करून खूब बरें दिसता. आमी सदोदीत ह्या संस्कृत म्हणजे गोंयच्या लँग्वेजीत जशी कोंकणी मराठी इंग्लीश ही काय पोर्तुगीज ही काय इम्पॉर्टंट आसा तितकें संस्कृतकूय बी तेन्ना तितकेंच इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आणि तुम्ही जर पळयशात जाल्यार संस्कृताचो खूब मोठो प्रभाव हो गोंयच्या भाशेचेर आसा. म्हणजे पुराय म्हणजे तो आमी काडून पळयत जाल्यार तें आमकां दिसता. म्हणजे नॉट ओन्ली इन द देवपुजा बट दादा वैद्य जावन गेले म्हणजे गोंयांतले पयले वैद्य हांचे जर आमी रेफरन्स पळयत जाल्यार ह्या सगळ्या हाचो उल्लेख आमकां तातूंतल्यान दिसून येता. म्हणून हांव म्हणटा की संस्कृत आनी टॅक्नॉलॉजी हाचो जर आमकां फुडार विचार करतले आसत जाल्यार ह्या सगळ्या गोश्टीक इम्पॉर्टन्स दिवन आमी संस्कृत शिकप हें तितकेंच खूब म्हत्वाचें आसा. आयच्या ह्या घडीक म्हाका मुद्दामून हांगासर येवन तुमच्या मदीं संवाद सादपाक मेळ्ळो. हांव खरोखरूच म्हणजे डायरेक्टर्स आनी बाकी सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी अवश्य ह्या एग्जिबिशन जें लायलां तें एग्जिबिशन आजुनूय 2-3 दीस थंय दवरचें. कारण ज्या एग्जिबिशनाचो आयज लोक जर पावना आसत जाल्यार फुडल्या 3 दिसांक आयज कळ्ळ्या उपरांत फुडले एक 4-5 दीस लोक येवन तेजो आस्वाद घेवपाक शकतले. आनी हें डॉक्युमेंटेशन जें आसा आमी केलां हें लोकां पर्यंत कळप गरजेचें आसा. कारण हांगासर येयल्ल्यांनी सगळ्यांनी पळयलां बट गोंयभर जे लोक आसतले की अशा पद्दतीचो म्हणजे काव्य लेखन हें संस्कृतांतल्यान हांगासर जातालें हें तेंच्या मुखार येवप गरजेचें आसा. कारण बरेचशे जाण म्हणजे थोडे जाण जाणून बुजून सांगता कांयच नाशिल्लें म्हणून. हांव म्हणटा ताका सगळें खबर आहा बट तरी सुद्दां ते थोडे पुसपाचो प्रयत्न जे आसात काही लोक करतात. बट त्या खातीर हें नवीन जनरेशनाक हाज्या बद्दल म्हायती मेळोंक जाय. म्हणून हें एग्जिबिशन फुडले 3 दीस दवरचें हें हांव सांगता. म्हाका दिसता की आमी ह्या संस्कृताचो किंवा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हाजो डिटेलान स्टडी करपा खातीर आमकां हेजी संस्कृताची खूब गरज आसा. हें सगळ्यांनी करचें इतकेंच तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां म्हणजे हांव हें सांगपा खातीर कटिबद्द आसा की आजुनूय बी अशा पद्दतीचे नवीन नवीन उपक्रम करपा खातीर मागीर तो सर्वे जावं डॉक्युमेंटेशन जावं कन्जर्वेशन जावं डिजिटलायजेशन जावं किंवा ट्रान्सलेशन जावं रिसर्च जावं पब्लिकेशन जावं किंवा पब्लीक एसेट्स हें सगळें करपाक आमचें सरकार जें आसा हें कटिबद्द आसतलें नवीन जनरेशना कडेन हें पावोवपा खातीर. त्या खातीर आयच्या ह्या हातूंतल्यान म्हणजे आमी जें म्हणटा की सेव द मॅन्युस्क्रिप्ट ह्या कार्यक्रमांतल्यान म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी सगळे जाण खूब कितें कितें शिकले आसतले तें फुडें पर्यंत व्हरचें इतकेंच तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां ह्या पुस्तकाचे डिपार्टमेंटाच्या वतीन आज रिलीज केल्याच्या बद्दल हांव मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. कारण फुडल्या नॅक्स्ट जनरेशना खातीर हें बूक हें खूब कितें सांगून वयतलें. देव बरें करूं.